मडकय जशी काँग्रेस काबार जाल्या तशीच गोंयांत लेगीत काँग्रेस सोंपतली अशें विधान मगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकरान केला। ही लोकसभा वेंचणूक म्हळ्यार काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक। उपरांत काँग्रेसीचे उरिल्ले तिनूय आमदार मेळत त्या पक्षांत उडी मारतले असो निकश मंत्री सुदीन ढवळीकरान लायला। काँग्रेसीच्या कार्यकाळात मंत्रीपद मिरोवपी आनी काँग्रेसीक तेंको दिवपी मंत्री सुदीन ढवळीकर आयज काँग्रेसीक जैसी करणी वैसी भरणी म्हणटा। चॅलेंज करता कारण जे कोण कितें करता पळय ताका हें भरता। जो मनीस कितें करता तो सदांच बरेपणान उरना। कोणूय असो फाल्यां सकाळीं हांवें जर कितें केलें आसत ते फुडें म्हाका करतले। आनी ज्यांनी कोणी मगो पक्ष फोडला पळय आनी फोडटा तांकांय तांची परिस्थिती हीच जातली। आज ताची सुरवात काँग्रेसीन जाल्ली आसा आनी हें बहुतेक MP इलेक्शन हें काँग्रेसीचें गोंयांत लास्ट इलेक्शन आसतलें। गोंयांत आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा। आमी हे MP इलेक्शन त्या नंतर जे 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले। खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले। हांव म्हणना आमच्या पक्षान येतले अशें, पूण खंय तरी हे दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।